होणा उद्देगीक वसणुकेंतल्या इंडियन ओव्हरसीज कंपनीचेर वजन माप खात्याचे अधिकाऱ्यांनी धाड घाली। त्या डिस्टिलरीन भारतीय बनावटीचो विदेशी सोरो करतात। धाडीन सोऱ्याच्यो सुमार 5000 बाटल्यो जप्त केल्यो। बाटल्यांनी मापा परस कमी सोरो भरताले म्हूण खात्यान धाड घाली। सुमार 15 लाखांचो सोरो धरला। होणे उद्देगीक वसाहतींतल्या इंडियन ओव्हरसीज प्रायव्हेट लिमिटेड ह्या कंपनीचेर वजन आनी माप खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारा धाड घाली। ह्या कंपनीत भारतीय बनावटीचो विदेशी सोरो तयार करतात। बाटल्यांनी सोरो कमी भरतात अशी कागाळ आयिल्ल्यान ही धाड घाल्ली। आज आम्ही जॉइंट इन्स्पेक्शन केले होंडा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन रिगार्डिंग मॅन्युफॅक्चरिंग अँड पॅकेजिंग ऑफ व्हाईट रम जे इंडियन ओव्हरसीज बेवरेजेस प्रायव्हेट लिमिटेड होंडा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन पॅक करतात। त्यांचे मॅनेजर आसले श्री एम शिवकुमार। इन्स्पेक्शन केल्यानंतर असे दिसले की त्यांच्यानी ऑफेन्स व अंडर पॅकेज कमोडिटी रूल्स झाला म्हणून आम्ही बॉटल्स आमच्या कस्टडीन घेतल्या। एप्रोक्सिमेट त्याची किंमत आता मार्केटान एक 15 लाख सुमार जातली। इट वॉज इंटेन्शनल कित्याक एक थोडे बाटल्यान कमी असले प्रत्येक बाटली कमी आसत आनी इट वॉज इंटेन्शनल पॅकिंग। एप्रोक्सिमेटली 5000 बॉटलान आमी कॅल्क्युलेट करीत जाल्यार मोर दॅन 75 लिटर कमी भरले ताणें 75 लिटर एप्रोक्सिमेट तांचो बाटली व्हॅल्यू ताणें मेन्शन केला तो 290 रुपया। 290 म्हणल्यार ऑलमोस्ट एक 5000 बाटलेचे ते 30,000 रुपीज शॉर्ट भरतात। प्रुडंटा खातीर उदय परब। दक्षिण गोयचे कमनीदाद कर्मचारी बुधवारा सावन पेन डावन संपार गेले। सुमार 29 कर्मचाऱ्यांनी कमनीदाद प्रशासकाक 21 दिसांची नोटीस दिल्ली। जिल्लोधिकारी कचेरेन आस्पावन घेवचे म्हूण हे कर्मचारी फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन मागतात। ते शिवाय तांकां खंय फाटल्या 4 म्हयन्यांचो पगार मेळूंक ना। मागण्यो मान्य जाय मेरेन काम बंद दवरतले म्हूण कर्मचारी म्हणटात। पेमेंट आमकां रेग्युलर पेमेंट आतां कितली वर्सां जाली आमकां पेमेंट तसोच आसा म्हणजे सेम रिपीट जाता। सेम गव्हर्मेंट म्हणटा एश्युरन्स दिता तुमकां वाऱ्यार उडोवपा ना म्हणटा पूण आमकां दिसता आमी वाऱ्यार पडल्या भशेन। सद्या आमगेलो 4 म्हयन्या पगार वयला फ्रॉम ऑक्टोबर। 1 म्हयन्या ताणें आमकां दिलो सप्टेंबर म्हयन्याचो। डिमांड आसलो कितली वर्सां जाली आमकां खंय तरी डिफरंट आमी सांगिल्लें आमकां कलेक्टर ऑफिसाक मर्ज करा म्हणून थंय बजेट प्रोविजन करून हे आसा पळय पोस्ट आमचे ते थंय गेले कलेक्टर ऑफिसाक सँक्शन करून घेवपाचें आनी आमकां थंय एब्जॉर्व करून घेवपाचें। पूण तें कोण करपाक सोदना म्हणजे तांकां करता म्हणटा फायल मूव जाल्ली आसा गव्हर्मेंटा कडेन कितली वर्सां जाली। लास्ट गव्हर्मेंट आशिल्लो तेन्ना चलतालें तेन्ना कित्याक लागून पेंडींग उरलें तें आजून कळना। पेन डावन स्ट्रायक कंटिन्यू उरतलो जो पर्यंत आमी गव्हर्मेंट कितें तरी फायनल कंक्लुजन एक कितें तरी करपा जाय न्ही गव्हर्मेंटान कितली वर्सां जाली। मडकय वाठारांतले बंद आशिल्ले एक घर फोडून चोरपाचो यत्न करतना एका तरणाट्याक फोंडेच्या पुलिसांनी मंगळारा राती म्हालवजा सयत धरलो। घर फोडपाक लागता ती माखनां ताचे कडेन पुलिसांक मेळ्ळ्यात। फोंडे वाठारांत आनीकूय कांय सुवातींनी ताणें चोरयो केल्ल्यो आसूये म्हूण पुलिसांक दुबाव आसा। मडकय वाठारांतले एक बंद घर फोडपाचो यत्न करपी एका तरणाट्याक फोंडे पुलिसांनी मंगळारा राती अटक केली। ताचे कडल्यान चोरी करपाक वापरतात त्यो वस्ती ताब्यांत घेतल्यात। इन्फॉर्मेशन येयलें आमकां की मनीस चोरयेचो अटेम्प्ट करता मडकय आनी थंय वचून पब्लीक मेंबरच्या हेल्पान ताका धरून हाडलो। सो तेचें नांव रंजीत रॉय आनी तो मायना कुर्तरी एरियेन रावता। तेचे खुबशे इन्स्ट्रुमेंट मेळ्ळे जे घरफोडीक लागता तेन्ना लोकांक मोडलेली घालती। तेच्या उपरांत सकाळी घराच्या मालकान म्हणजे अवधूत भरणे यांनी कंप्लेंट दिल्या। ते म्हणटा की ते घर बंद आसता पूण एवरी सॅटर्डे ते वयता ते घरान आनी आमकां डावट आहा की एंटीक बी चोरपाक तेणी ते फोडलेले। मायना कुडतरे वाठारांत रावपी ह्या तरणाट्यान हेर सुवातींनी चोरयो केल्या आसूये असो पुलिसांक दुबाव आसा। अदीक चवकशे खातीर 7 दिसांचो रिमांड घेतला। फोंडेच्यान विवेक प्रभू। विवेक विराम।